नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यान तुमकां सगळ्यांक मना काळजासावन येवकार. हॅलो दोतोर हे कारण आमचे जे गेस्ट स्पिकर आसात, तज्ञ दोतोर आसात, ती आसा डॉक्टर दिप्ती परब शिरोडकर, गोवा मेडिकल कॉलेजींतली पिडियाट्रीक कन्सल्टंट, म्हणजे ल्हान भुरग्यांची स्पेशली नवे जे जन्मजात भुरगीं आसा तांचे विशीं तज्ञ जाणकार आज आमचे बरोबर आसात. आनी ह्या संदर्भांतले जे ल्हान भुरग्यांक येवपी दुयेंसां किंवा तांचे जे कशी काळजी घेवप हो आयचो आमचो विशय आसा. आनी ह्या विशयाक धरून फुडें वतना डॉक्टर नमस्कार आनी वेलकम. तुमचें हांव स्वागत करता आमच्या स्टुडियोन. तेन्ना सगळ्यात पयलीं म्हणजे डॉक्टर एक प्रश्न सदांच आमच्या मनात आसा, जो आय बिलोंग टू डिपार्टमेंट वेर वी आर कन्सर्न विथ द मदर, बट इट इज नॉट द मदर ओनली, इट इज मदर अँड ए चायल्ड. ह्या दोगांयचो एक युनियन आसता, हांचो एक कंपोजिशन आसता. आनी हें मतीन दवरून जेन्ना आमी प्रेग्नन्सी तिकडे पळयता तेन्ना वी आर ऑल्सो इक्वली इंट्रस्टेड इन द हेल्थ ऑफ द मदर एज वेल एज हेल्थ ऑफ द बेबी ऑर न्यू बॉर्न. बरोबर. तर म्हाका एक तुमी म्हत्वाचो प्रश्न सदांच हांव सांगता, कारण प्रेग्नन्सीच्या वेळार म्हणजे एखादी बायल मनीस गुरवार आसता तेन्नाच्यान तिणें आपले जे भुरगे जल्माक येवपाचे आसा ताची काळजी तिका तेन्नाच्यान करची पडटा, रायट फ्रॉम हर ओन डायट. आमी केन्ना म्हणना तूं कमी खा, तुका आवडटा की ना हें चड इम्पॉर्टंट न्हय, तर बेबीक ते कितके मानवतले की ना हें चड इम्पॉर्टंट अकॉर्डिंग टू मी. एट द सेम टायम ओके, यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. तर ही जी कॅर आमी म्हणटा की एंटीनेटल कॅर, किंवा अशा मनान दवरून की आपल्याक जे भुरगे जातले ते बरे हेल्दी बेबी इज अवर मेन ऑब्जेक्टीव. हें जावचें म्हणून कितें पद्दतीन मनाची तयारी, शरिराची तयारी आनी सभोवताणची तयारी, एक व्यापक क्वेश्चन आसा, तुमी विस्कटोन सांगूं शकता. सो जेन्ना आमी प्रेग्नन्सी खातीर रेडी जाता तो तेन्ना भुरग्याचे गरजेचे सामान पयलींच रेडी करून दवरता. तशेंच आवय ते भुरग्याक रिसीव करपाक किंवा भुरग्याची काळजी घेवपाक तशीच सशक्त आनी प्रेरीत जाय. बरोबर, करेक्ट. मागीर बेबी जाल्या उपरांत कशें हँडल करतले, कशें दूध दितली किंवा कशें बेबीक कॅर घेतली ते प्रश्न पडपाक जायना. ती आदी पासूनच तयारी केलेली केन्नाय बरी आसता आनी तेतूर बेबीचीच काळजी बरी जाता. बरोबर. शेवटचे 2-3 म्हयने आसता तेन्ना आवयन ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करून घेवपाक जाय. म्हणजे आपल्या स्तनाची डॉक्टराकडे वचून तपासणी करून, ज्या डॉक्टराकडे ती वता त्याचे कडल्यान. बरोबर. तर कितें तितूर प्रॉब्लम आसा, निपल परते आसा किंवा रिट्रॅक्टेड म्हणटा आमी ताका, किंवा इन्वर्टेड निपल आसा, ते पयलींच जर सारकें केलें जाल्यार जेन्ना तिका बेबीक दूध दिवपाचें आसतलें तेन्ना इतलो प्रॉब्लम जावचो ना. अदरवायज खुबश्या टायमार कितें जाता, हेचेर दुर्लक्ष जाता आनी जेन्ना बेबीक फर्स्ट टायम दूध दिवपाचें आसता, जेन्ना बेबी सारकें एक्टीव आसता त्या टायमार बेबी वॉन्ट्स टू टेक, पण निपल सारखे नसल्या कारणान आवयकूय दिवपाचें आसता बट ते दिवप बरोबर जायना. सो तेन्ना त्या टायमार ते सारखे जायना कारणान बेबीक फीड सारकें मेळना, बेबी भरपूर रडटा आनी मानसीक तणाव आवयचेरूय येता. आणि बेसिकली इट स्टार्ट्स अ विशियस सायकल. म्हणजे कशें आसा की तुमी म्हटले त्या प्रमाणे जशें ते भुरगे तयार आसता दूध घेवपाक आणि आवयचे शरिराची आणि मानसीक दोन्ही तयारी इम्पॉर्टंट. कारण केन्ना आसा ऑफन वॉट वी सी, म्हणजे बिंग इन गायनेक डिपार्टमेंट आमचे कडेन प्रायमेज जे आसता फर्स्ट टायम डिलिव्हरी तेंकां तांचे कॉमन म्हणजे तांचे हांव अशें म्हणना इट इज अ कॉमन कंप्लेन ना दूध भुरग्याक पावना किंवा दूध सारकें येना. तांच्यो जे आवय किंवा सासूमाय आसा ते 90% दे एक्नॉलेज द सेम स्टेटमेंट. पण हांव सदांच सांगता की अशें येना किंवा कमी जाता अशें आसना. नेचर हॅज बीन सो कायंड इनफ की ताका भुरग्याक कितकें लागता ती दूध तयार जाता. ओनली द क्वेश्चन इज वेदर यू आर डिलिव्हर इट प्रॉपरली. म्हणजे कशें आसा, तुवें तुमच्या घरान 5 लोकांचें जेवण रांदलां, आमी 5 लोक आसा, तर क्वेश्चन असो जावचोच ना की ना बाबा हांकां जेवण कशें पावतलें. तुमी 5 लोकांचें जेवण तयार आसा, फक्त इट इज अ क्वेश्चन ऑफ यू सर्विंग अँड वी टेकिंग इट. बरोबर. सो आवयक एक भुरगें जावं की 2 भुरगे, करेक्ट, नेचर अशा तरेन आवयक रेडी करता की तिका 2 भुरग्याक जाय, 2 भुरग्यां जाय इतलें दूध येता. पण तिची मनाची तयारी आसपाक जाय, ती खूब प्रेरीत आसपाक जाय ब्रेस्ट फिडींग करपाक आनी तिका ती टॅक्निक्स खबर आसपाक जाय आनी कितें प्रॉब्लम अडचणी आयल्या जाल्यार कितें करपाचें तेचे योग्य टायमार हेल्प मेळपाक जाय. बरोबर. म्हाका दिसता हो सुद्दां एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा की खुबशे फावटी आमकां अशें जाता की जांकां जुळी भुरगीं जातात किंवा 2 भुरगे जातात तेन्ना म्हणटा ती 2 भुरगीं ती कशें तांकां दूध पावतलें. हो पयलीं ताच्या आवयच्या मनान कोण तरी एक तो गैरसमज भरयता. तर जशें डॉक्टरान सांगलां की जेन्ना 2 भुरगीं जातात तेन्ना नेचर इतको म्हणजे निसर्ग इतको सैम आमचेवर इतको हें आसता जनरस की तो तांकां पावतले दोगांची काळजी घेवपा सारकें योग्य पद्दतीचें दूध. इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट, कारण ताचें जें कंपोजिशन दॅट इज डिफरंट देन. आतां म्हणजे एखादी समज बायल मनीस जर बेगीन डिलिव्हर जाली, समज 7व्या म्हयन्यार, तिचें दूध आनी 9 म्हयन्याचे डिलिव्हर जाल्ले बायलेचें दूध ताचो क्वॉलिटीनूय फरक आसता. सो ह्या स्पेसिफिकली कित्याक सांगता की जेन्ना आमी टीन म्हणजे बाजारांत मेळचे रेडीमेड दूध वापरता तेन्ना तें तयार केल्लें आसता आपले प्रोफेशनल फायद्या खातीर.
इट इज नॉट वन टू वन, इट इज लायक अ टेलर मेड. जेन्ना आवय आपल्या भुरग्या खातीर दूद दिता ते त्याच्या पद्दतीन ताच्यो गरजो मनान दवरून ते तयारच बरोबर. जाता. सो बरोबर डॉक्टर महेश साहेब खूब म्हत्वाचो इश्यू तुमी सांगला आमकां. बरें आतां मागीर केन्ना केन्ना डॉक्टरांक केन्ना केन्ना पेशंटाचें एक मातशें कन्फ्युजन आसता, आपूण हांगा वतली कारण हें स्पेशली कित्याक सांगता गोंयच्या समाजांतले की जी चडशे फावटी घोवागेर आसता पण डिलिव्हरीच्या वेळार ती आवयगेर वतली. सो थोड्यांक थंय डिलिव्हरी जाल्ली आसता, थोड्यांक हांगा जाल्ली आसता. हें कन्फ्युजन मातशें केन्ना केन्ना आसता. हाचेर तुमचें भाश्य कितें? डिलिव्हरी खंय करची हं, सो आमी अशा तरेन डिसायड करूंक जाय की सपोज समजा कितें एमर्जन्सी जाली हं. आनी कितें लागलें बरोबर. हायर एडवान्स ट्रिटमेंट लागली बरोबर. जाल्यार ती नजदीक आसपाक जाय. करेक्ट. म्हाज्या आवयचें घर थंय गांवान आसा म्हणून ते म्हाका आवयच्या घराच्या लागीं जातलें म्हणून हांव थंय डिलिव्हरी करतलें. Not हें a good इतलें proportion. बरोबर ना. बरोबर. सो रादर बरोबर. सिटीन आसचें. हय म्हणजे वॉट इन अ नटशेल इट कॅन बी क्लब लायक दीस की जेन्ना एखादी बायल मनीस डिलिव्हरीची तयारी करता तेन्ना जे हॉस्पिटलांत प्रायवेट आसूं किंवा मेडिकल आसूं किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसूं ज्या हॉस्पिटलांत सामान्यपणे ज्यो सुविधा उपलब्ध आसतल्यो म्हणजे ल्हान भुरग्याचो दोतोर, एनेस्थेटिस्ट म्हणजे हुमरी दिवपाचो दोतोर किंवा जो गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो जो लागीं अवेलेबल आसा अशें म्हणजे ताचे हॉस्पिटल एके कडेन तो सकाळची विजीट करता अशें नासतना इजिली अवेलेबल कितें एमर्जन्सी आयली जाल्यार आय विल ऑल्सो प्रिफर अ प्लेस वेर देर इज ब्लड बँक अवेलेबल म्हणजे बाबा एटलीस्ट नियर बाय. कारण हे सगळे केन्ना केन्ना कितें सांगून येना, इट इज लायक अ एमर्जन्सी वीच कॅन क्रॉप अप आनी अशा वेळार तुजी गैरसोय जावपाक जायना. सो ऑल दीस पॅरामिटर्स शूड बी कन्सिडर रादर दॅन जस्ट ना म्हाका ते लागीं पडटलें आमचे आईची डिलिव्हरी थंय जाल्ली अशें खूब लोकांचें आसता समज. आय एम नॉट अगेन्स्ट डेट बट टुडे डेज आर चेंजिंग अँड वी आर इन अ फास्ट मुव्हिंग वर्ल्ड. सो वॉट एवर फेसिलिटीज अवेलेबल वी हॅव टू हॅव द बेस्ट. बरोबर. कारण पयलींच्या लोकांक ती 5-5, 6 भुरगीं जायना. सो 1 or 2 अशा वेळार वी हॅव टू एन्श्योर इट इज अ क्वॉलिटी प्रॉडक्ट. Yes. बरोबर डॉक्टर. आणि एक तुम्हाला महत्त्वाची विचार तुम्ही आता अगोदर सांगितलं की स्तनपानाची तयारी झाली. द फर्स्ट थिंग वॉट हॅपन्स इज आफ्टर द डिलिव्हरी जालें की भुरग्याची कॉड कट जाली की फर्स्ट थिंग वॉट वी आजकाल आमी हे एडवायस की बेबीक 1 वरा भितर दुधाक धरपाचें. बरोबर. पण एक केन्ना केन्ना शक्य जाता किंवा जायना केन्ना केन्ना ती मनाची तयारी आसना. तुम्ही सांगलो आनी प्रेरीत हो शब्द तुम्ही वापरला आनी म्हाका दिसता तोच शब्द फुडें व्हरून येतना हें जे पयलीं एट द अर्लियस्ट आय विल पुट इट लायक एट द अर्लियस्ट तुम्ही कशा पद्दतीन ब्रेस्ट फिडिंग सुरू करपाक जाय अँड हाव टू हँडल दॅट सिच्युएशन इवन इफ द पेशंट हॅज अंडरगॉन सिझेरियन ऑर नॉर्मल डिलिव्हरी. या सो नॉर्मल डिलिव्हरीन विदीन हाफ एन आवर टू 1 hour आणि ऑपरेशन जालेल्या बायलांक ती एनिस्थीजियांतल्यान भायर येता म्हणसर मातसो टायम जाता. सो वी अलाव म्हणजे एक 4 तासांनी बेबीक दुधाक धरपाक जाता. आणि आवयन त्यांना खूप त्रासान आसता बरोबर. पण ब्रेस्ट फिडाक जेन्ना बेबी धरता तेन्ना तिचे सगळे पेन खूप बरोबर. कमी जाता आणि तिका ते पेन चे लक्ष उरना. बरोबर. म्हणजे त्याचा जो सगळें शीण लक्ष असता ताण असता तो हळूहळू कमी जावपाक कमी लागता. जाता. इट इज अ व्हेरी म्हणजे नॅचरल फिनॉमिना की द मोमेंट द आवय आपल्या भुरग्याक दुधाक धरता तेन्ना निसर्गाची अशी रचना की ते सगळे बाकीचे फॅक्टर्स ॲक्टिवेट जाता आणि ते शरीराचे वेदना त्रास बरोबर. आणि हे ते हळूहळू कमी जावपाक लागता. तिचे लक्षय वचना ताचेर बिकॉज नाव शी इज फोकस ऑन द बेबी. रायट. सो पॉयंट टू बी नोटेड इज म्हणजे हांव जस्ट पुट इन दॅट सेंग की भुरग्याक बेगोतले बेगीन दुधाक धरप इज द रूल Yes. नंबर 1. करेक्ट. हय. इरिस्पेक्टिव्ह युअर सिच्युएशन. आणि तुम्ही सांगले की सिझेरियनचे परत ॲट मोस्ट ऑफ द प्लेसीस आता ते जनरल हुमरी आम्ही लायनात फक्त कमराचोच भाग सकलो एनेस्थेटायज करता. सो पेशंट इज कॉन्शियस कॉपरेटिव्ह फुल्ली अवेक. वॉट मॅटर्स इज हर कॉपरेशन अँड मेंटल प्रिपरेशन. Yes. बरोबर डॉक्टर. आणि सांगा म्हाका तुम्ही आम्ही खूप फावटी अशें म्हणटात ना की भुरग्यांक ढेकर काडप किंवा ढेकर येवपाक जाय तर वॉट इज दीस म्हणजे ढेकर येवप किंवा काडप हाचो वॉट इज सिग्निफिकन्स आणि ते कशें करप. कारण खुबशे फावटी स्पेशली आय एम फोकसिंग ऑन द पीपल हू आर गोईंग फॉर द डिलिव्हरी फॉर द फर्स्ट टायम अशें Yes. समजून सांग. तशें पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक बेबी नवीन आसता आणि सगळे बेबी सेम नासता. प्रत्येक बेबीन डिफरन्स आसता. तर फीड करतना बेबी काय वारे पण बेबीच्या तोंडान वता ओके ते पोटान वता तो वाऱ्याचो गुळो सडनली भायर येता तेन्ना बेबीक दूध घेतलेले ते वॉमिट जावं शकता. आणि जर ते वाऱ्याचो गुळो तो आंतड्यान भितर गेलो जाल्यार तेतूर बेबीक गॅसाचो त्रास जाता आणि बेबी भरपूर रडटा आणि पोटान दुखून भरपूर रडप. सो ते जावचें न्हय वा ते कमी जावचें म्हणून बेबीक ढेकर काडप. आतां बेबीक ढेकर कशें काडप. सो बेबीक एक तर खानार घेवं येता आणि हळुवारपणे फाटीर हात भोंवडप किंवा मांडयेर घालून मातशे नेक सपोर्ट करून फाटीर हात भोंवडप. आतां आवाज येवकूच जाय अशें ना. आवाज न आयलो तरी एक 10-15 मिनटां तशें धरप बेबीक. केन्ना करप
फीड करताना मे बी अबाउट 15 मिनिट्स जाता तेन्ना किंवा फीड करून जाल्या उपरांत एट दी एंड ऑफ इट. बरोबर. सो हे फीड किंवा जेन्ना भुरग्याक आवय दूध दिता ताच्या उपरांत सोंपल्या बरोबर किंवा थोड्या वेळान तरी हें करचें, कारण तुमी सांगलें तशें जो वारो भितर गेल्लो आसता पोटान तो भायर गेलो काय तेजे म्हणजे ते पोटूय खाली जाता, म्हणजे जे क्लियर जाता आनी ऑल द थिंग्स कॅन स्टार्ट इमिजिएटली. बेबीक अनइझीनेस उरना, कारण खूब फुडें आमी सुद्दां म्हणटा न्ही जर की गॅस जालो पोटान, अशें म्हणजे गॅस जाला अशें हो जो प्रॉब्लेम आसा तो बेबीकूय जाता आनी बेबी हॅज नो वे टू एक्सप्रेस. सो बेस्ट म्हणजे आमी स्वताच जर एज अ पेरंट किंवा आवय जर ते केलें जाल्यार इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडेलिटी. डॉक्टर आनीक प्रश्न आसता खुबशे फावटी, म्हणजे परत हांव दर फावटी हें सांगता की इट इज नॉट ओन्ली द फर्स्ट डिलिव्हरी ऑर सेकंड डिलिव्हरी, एक मनाची तयारी किंवा एक खबर आसची म्हणून. जनरली आमी म्हणटा भुरग्यांक एक बाबा आमचे कडेन 2-3च पॅरामिटर आसता. एक तर भुरगें रडटा, दुसरें भुरगें संडास करता किंवा भुरगें लघवी करता. हे 3-4 पॅरामिटर. चवथे किंवा भुरगें वॉमिट करता. हे 4 पॅरामिटर भितर आमी सगळे गणित बसयता, म्हणजे कुंडली सगळें म्हटल्यार जाता. तर ही कुंडली जमयतना एक म्हत्वाचो प्रश्न असो मनान येता की बाबा ह्या भुरग्याक एक बाबा संडास कितके फावटी जावपाक जाय आनी एक नॉर्मल एक युरीन म्हणजे लघवी करपाचें प्रमाण कितके फावटी आसता, प्लस टेक इन टू अकाउंट क्लायमेट. एक जनरल. ओके. सो सुरवातीक पहिल्या 24 तासान बेबी एखादें मुतचें ना. 48 तासाच्या नंतरूच ते थोडे थोडे मुतपाक लागता. पहिल्या दिसा जस्ट एकदा केल्यार पुरो, दुसऱ्या दिसा 2दा, तिसऱ्या दिसा मे बी 3दा आनी चवथ्या दिसा मागीर ते 4 किंवा चड वेळा ऑन एन एवरेज. मागीर बाकीचे दीस आसता ते 6 ते 8 वेळा ते बेबी युरीन पास करता किंवा तुमी 6 ते 8 फावटी ते वेट डायपर्स चेंज करता. कित्याक तशें जाता? लेट फर्स्ट जायना किंवा सुरवातीकूच भरपूर युरीन पास करिना, कित्याक किडनी आमची जरी ती सगळी रेडी जाल्ली आसता, तिचें फंक्शन तिचें कार्य ते हळू स्टार्ट जाता एज बेबी कम्स आउट आनी तेका लागून ते 48 तास वता आनी मागीर किडनी सारकी फंक्शन करपाक लागता. इन शॉर्ट म्हणजे आमी केन्ना नवें मशीन आसता म्हणून अशें प्रायमींग करप म्हणून आसता, तशें ते बॉडी प्रायमींग जाल्या उपरांत ताका ते हळू युरीन तयार, दो द मशीन इज रेडी, पण ते आमी प्रायम म्हणटा वॉर्म अप करप. ते तशें केली आमी पंप आसता मनशां ताका पयलीं उदक घालून पयलीं मातसो तो वॉर्म स्टार्ट केलो काय मागीर ते इजेक्शन सुरू जाता. सो इट इज दॅट वे. आनी संडासाचे करेक्ट. तर आमी संडास सुरवातीक नॉट 48 24 तासान एकदा तरी करपाक जाय. 24 तासाच्या वयर जाल्यार ती काळजी घेवपाची गरज आसा. सो 24 तासा भितर बेबीक संडास जावपूच जाय. सुरवातीक तो काळो आसता, ताका आमी मेकोनियम म्हणटात, काळो दाट आसता चिकट. त्याच्या नंतर तो हिरवो जावपाक लागता आनी एक आठवड्यान मागीर येलो विथ द सीड्स, म्हणजे वायटिश अशे स्पॉट्स असतात. अच्छा. सो हो सुद्दां एक खूब म्हत्वाचो पॉयंट आसा की आमचे फुडें खुबश्या लोकांचो गैरसमज आसता की ते व्हायट स्पॉट्स म्हणजे कितें तरी प्रॉब्लेम आसा अशें म्हणून. सो अकॉर्डिंग टू इट इज नॅचरल फिनॉमिना. ते म्हणजे धवे डॉट्स कशे आसप इज अ नॅचरल फिनॉमिना. डॉक्टर आनी एक म्हत्वाचो पॉयंट म्हणजे आमी खूब फावटी म्हणटा की म्हणजे भुरग्याचेर जशें हांव म्हणटा न्ही, भुरगें रडटा त्याच प्रमाणे भुरगें चड न्हिदता किंवा न्हिदना हाची आमचे एक आर्टिस्टीक आमच्या मनान आसतातूच एज अ पेरंट म्हणा किंवा एज अ केअरटेकर इन द फॅमिली. तर हें भुरगें न्हिदप म्हणजे ताचें तुमच्या हाच्या प्रमाणे गणिता प्रमाणे हे कितक्या वेळ ताणें न्हिदपाक जाय किंवा केन्ना ताणें न्हिदपाक जाय अशें जनरली. कारण अगेन इट इज पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आसूं शकता. थोडी भुरगीं एक्टिव्ह आसूं शकता, थोडी भुरगीं न्हिदूनच रावूं शकता, थोडी रातची न्हिदता, थोडी दिसाची जागीर वता, थोडी भुरगीं रातची जागीर वता आनी पेरंटाक न्हिदूंक दिना. सो दॅट इज ऑल्सो प्रॉब्लेम. सो यू कॅन टेक ऑन दीस. येस. सो बेबीन बरोबर दूध घेतलें, एक 20 मिनटां आमी दूध दिवप आसता. त्याच्या उपरांत जर ताका बरो भशेन ताचें पोट भरलां जाल्यार एक ते 1.5 तास बेबी बरें करून न्हिदता. पण इट इज नॉट द सेम इन द नायट टायम. रात्रीच्या वेळा बेबी केन्ना 3 ते 4 तासूय न्हिदूं शकता. पण 3 तासा वयर जालें जाल्यार बेबीक आमी उठोवपाक जाय आनी फिडाक आवयन धरपाक जाय. सो बेसिकली एक 3-4 तास, 3-4 वरां भितर आवयन जर समज भुरगें चड न्हिदता जागे करून ताका दुदाक धरपाक जाय, उठोवपाक जाय, उठसर रावपाचें ना. बरोबर. वी हॅव टू वेक द बेबी अप. बरोबर. बट कशें दिसाचें बेबी वांगडा तूं इंटरॅक्ट करतलें किंवा बेबी कडेन उलयतलें. करेक्ट. बट रात्रीचें कमी इंटरॅक्शन दवरप, डीम लायट दवरप, हळू सगळे गोश्टी करप, ताका जास्त उठयनासतना दुदाक धरप आनी आपले बप डेकर काडून परत दवरप. अच्छा. पण म्हाका खूब म्हत्वाची मोलादीक म्हायती आशिल्ली, बिकॉज ह्या विशीं इतक्या लोकांक चड म्हायती आसा. जशें तुमी सांगलें की रातचे एकदम सगळे लायट्स ऑन करपाची गरज ना, लायट डीम दवरप, कन्वर्सेशन कमी दवरप, पण दुदाक धरप हो एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा. ते कशें आसा, बेबीचे डे नायट टायमिंग्स सेट जावपाक जाय. कित्याक जेन्ना बेबी आवयच्या पोटान आसता तेन्ना बेबीक कांय खबर नासता एक्चुअली डे नायट कितें तें. बेबी खातीर जेन्ना आवय न्हिजता तो टायम एक्टीव आसता. सो दॅट टायम बेबी इज व्हेरी एक्टीव अँड किकींग अ लॉट.
सो भायर येतकीर तेंची ती आमच्या सारकीच सेट जावपाक जाय, डे अच्छा. कितें नायट कितें म्हणून डे टायम भुरग्या कडेन भरपूर इंटरेक्शन आसपाक जाय, ब्रायट लायट आसपाक जाय आनी नायट टायमाक डीम लायट आसची. आनीक हांव गोश्ट सांगपाक सोदतां हय. रिगार्डींग बेबी स्लीप. सो बेबी केन्नाच बेबीक दूद दिता दिता न्हिदूंक दिवप ना अच्छा. किंवा झुलयतना किंवा भोंवडयतना ते न्हिजपाक दिवप ना. म्हणजे अशें दिसलें की आतां बेबी न्हिजता म्हणजे आमी अंडरस्टँड करपाक जाय बेबीचे अशे दोळे बारीक जाता किंवा बेबी आळस काडटा तेन्ना कळटा की बेबीक आतां न्हीद येता. अशें जालें की बेबीक काडून ताज्या क्रेडलान किंवा बेडार दवरप आनी त्या बेडार ताका न्हिदूंक वचपाक दिवप. म्हणजे समजा कांय कारणाक लागून ते उठले जाल्यार ताका कळटलें की ह्या बेडीरूच हांव सदां न्हिदता आनी ते ऑटोमॅटिकली परत न्हिदपाक वतले. ना जाल्यार कितें जातलें she will sleep when you're feeding or you're moving but moment you keep the baby on the bed the baby will cry and then it will be difficult म्हणजे ताका ते परत न्हिजपाक वचपाक तुका परत उखलूनच धरचें पडटलें. बरोबर. सो बेसिकली येस म्हणजे दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर. म्हणजे इवन दो म्हणजे आय एम लर्निंग आय शुड से की हे आमी केन्ना अशें लक्षच दिना की समज बेबीक जर भुरग्याक आमी खानार धरून जर ताका तशेंच न्हिदयलें आनी तशेंच भोंवडोवपाक लागले जाल्यार ताका एक अशें मायंड सेट जाता की दीस इज माय रुटीन प्लेस, this is my place to sleep. प्लेस टू स्लीप. Yes. सो जेन्ना द मोमेंट आय कीप द बेबी ताका दिसता बेड हें म्हजी जागा नाही, माय प्लेस इज समथींग डिफरंट, यू हॅव टू मूव अलॉंग विथ मी ऑर यू हॅव टू टेक मी ऑन द म्हणजे आंगार Yeah. धरून वचपाक जाय. हो खूब म्हत्वाचो विचार अशें न्ही आसा. की बेबी रडटा तेन्ना धरप ना. एवरी टायम वी हॅव टू रिस्पॉन्ड टू बेबीज क्यूज. बरोबर. आनी केन्ना केन्ना बेबी वेगळ्या तरेन रडटा म्हणजे भूक लागल्यार वेगळ्या तरेन रडटा, न्हिदपाक जाय जाल्यार वेगळे तरेन रडटा किंवा ताका उखलून घेवपाक जाय जाल्यार वेगळे म्हणजे ते आवयन किंवा बापायन मातशें लक्ष दिवन शिकपाचें ते लर्निंगूच आसता तें आनी तसो बेबीक रिस्पॉन्ड करपाक जाय. करेक्ट. डॉक्टर आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमी आतां हें पळयलें न्ही, दीस इज नाव ऑल पर्टेनिंग टू द फिजिकल ग्रोथ ऑर फिजिकल नीड म्हणटा तशें. अशें आमी म्हणटा की भुरग्याची फक्त शारिरीक वाड न्हय तर मानसीक वाड सुद्दां जन्मा पासून सुरू जाता की जन्मा पयलीं पासून सुरू जाता बट नाव इट इज कमिंग टू पिक्चर. तुजी मानसीक वाड म्हणजे बुद्धिमत्तेची वाड किंवा एक जनरल परसेप्शन कशें तेजें इम्प्रूव करप किंवा कशा पद्दतीन द बेबी शूड बी मेंटली हेल्दी हाची तयारी किंवा हाची पद्दत पळोवपाची कशी आसपाक जाय म्हणजे एज अ पॅरंट. सो अशें म्हणटात की आवयचो चेहरो, आवयचो आवाज आनी आवयचो स्पर्श हे सगळ्यान बेस्ट टॉयज आसता फॉर बेबी टू प्ले वीथ. बेबी त्यात तितलेंच पुरो आसता बेबीक खेळपाक आनी तितलेंच पुरो आसता बेबीचे मेंटल म्हणजे ब्रेनांतले नर्व कनेक्शन्स अजून वाडपाक. तो आवयन बेबीक सामकें क्लोज धरचें म्हणजे कित्याक ल्हान जाल्ल्या बेबीचें विजन चड नासता, जस्ट 20 फीट आसता. सो जेन्ना बेबी कडेन उलयता तेन्ना बेबीक एकदम लागीं धरून उलोवपाचें म्हणजे तुका तेका तुजो चेहरो दिसपाक जाय, तुजे हावभाव दिसपाक जाय. प्लस बेबी कडेन उलयतना आपल्या ओन लँग्वेजीन उलोवपाचें, ओन भाशेन उलोवपाचें आनी हळू आनी ओढून किंवा म्युजिकल गाण्या सारकें उलोवपाचें, लुडबे उलोवपाचें ना किंवा बेबी लँग्वेज तशें म्हणप ना, आमचे नॉर्मल शब्दच उलोवपाचे, फक्त मातशें ते ओढून आनी रिदमीक आनी भरपूर एक्सप्रेशन्स आसपाक जाय. सो आनी कशें आसता कितेंय करता आतां उलोवप कितें बेबी बरोबर तर कितेंय करता तें तूं रनिंग कॉमेंट्री दिवप. लायक फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट चालू आसता तो रनिंग कॉमेंट्री दिता. सेम वे बेबीक आय एम चेंजिंग युअर डायपर नाव, आतां तुजो डायपर बदलता, तुका आवडना, तुका रडपा जाता, आतां आमी अशें करुया आनी प्रत्येक गोश्टीक नांव दिवप. तितूरूच बेबी शिकता की ह्या गोश्टीक कितें म्हणटा आनी तुका इमोशन्सूय कितें आसता बेबीचे फिलिंग्स ताकाय नांव दिवप. आतां तुका राग आयलो, आतां तुका बरें दिसता, सो बेबी लर्न्स हाव टू एक्सप्रेस द इमोशन. सो मागीर फ्युचरान ते बेबी कमी फसी जाता आनी ताका कम्युनिकेशन करपाक बरें जाता. So it is developing a communication skill, I should say. Yes. So which is very important. म्हणजे इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन आय वुड पुट इट दॅट वे. सो डॉक्टर आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता आमच्याकडे एक 4-5 मिनटाच उरल्या की ब्रेस्ट फिडिंग करतना आमच्याकडे 2-4 महत्त्वाचे मुद्दे असतात. एक म्हणजे प्रीटर्म बेबीज, ट्विन्सा विशीं तुम्ही ऑलरेडी सांगला, कांगारू केअर किंवा हाच्यो असोसिएटेड जे कितें आसा ते सांगात का आमचे खातीर म्हणजे ल्हान भुरग्याचें एकच माध्यम आसा ताका फिट अँड हेल्दी दवरपाचें तें म्हणजे आवयचें दूध. देर इज नो एक्सेप्शन, देर इज नो हाका ऑल्टरनेटिव्ह 99% 100%च ना. खूप फावटी लोक अशें दितात ना आतां गायीचें दूध दिता आनी म्हणजे डॉक्टर एक पेडियाट्रिशियन ती सदांच म्हणटाली गाडो सुद्दां आपल्या पोराक दूध दिता जाल्यार वाय नॉट द मदर ह्युमन बेबी मदर कॅनॉट गिव टू हर ओन बेबी. सो हो पयलीं म्हणजे 99% मला तो विचारूच काडून की देर इज एनी अदर ऑल्टरनेटिव्ह. हो प्रश्न फुडें व्हरून तुमी मातशें आमकां विस्कटून सांगात. आय हॅव गॉट ओनली अराउंड 3-4 मिनिट्स. ओके. सो आपल्या आवयचें दूध
जेनेटिकली आपल्या बेबीक सेम असता. बरोबर. इवन दुसऱ्या बेबी मदरीचे दूध घातले सुद्दां ते जेनेटिकली वेगळे जाता आनी अशा बेबींक मागीर अलर्जीक प्रॉब्लम्स येवपाचे चड चान्सेस आसता. ताका लागून आपल्या आवयचें दूध सदांच बरें आसता. आता काय कारणान केन्ना दिवं शकला ना ऑर एनी मिसहॅप दॅट इज सेकंड म्हणजे इट इज ते adjust करूं येता. बरोबर. ताका कितें तरी पर्याय सोदून काडचोच पडटा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कांगारू मदर केअर. आता कांगारू मदर केअर म्हणजे कितें तर बेबीक फक्त कॅप आणि डायपर्स घालून स्किन इट इज लायक गिविंग स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट विथ द मदर. तर मदरीच्या चेस्टार बेबीक दवरतात आणि हेड भायर आसता आणि कवर करून दवरतात. सो स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट जाता आणि बेबीचो टेम्परेचर सारको रेग्युलरायज जाता. तेतूर कितें जाता बेबीची अदरवायज जी एनर्जी ताका दुधांतल्यान मेळटा ती ताच्या वाडी खातीर वापर जाता. कशें आसता जर थंड पडले बेबी एक तर बेबी प्रिटर्म ल्हान तेंचे कडेन थंड पडपाचे चान्सीस जास्त आसता आणि थंड पडल्यार परत गरम जावपाक तेंची एनर्जी सगळी वापरली जाल्यार ग्रोथ कसो जातलो. सो ते कांगारू मदर करून केअर करून ते टेम्परेचर रेग्युलायज करता. प्लस आवयक भरपूर दूध येवपाक मदत जाता. आवयचें आनी बेबीचें बॉन्डिंग वाडटा, अंडरस्टँडींग वाडटा. आवय खूब स्ट्रेस खूब कमी जाता आवयचें स्ट्रेस आणि बेबीकूय रोग प्रतिकार शक्ती वाडपाक मदत जाता आणि बेबी सेक्युअर फील करता. मोस्ट इम्पॉर्टंट अशें भायर स्पेसान आसता तेन्ना बेबीक दिसता आपूण पडटलो कसो कित्याक पोटान आसतना तो सारको कवचान आसता. सो ते केएमसीन ताका सेम फिलींग येता. मोर सेक्युअर द बेबी इज द बेटर इज द ब्रेन ग्रोथ ऑफ द बेबी आणि ब्रेन ग्रोथ बरो जाल्ल्या कारणान तेंचे IQ बरें जाता आणि फुडाराक ते ऑलमोस्ट नॉर्मल बेबी किंवा ताज्याहूनय चड हुशार असतात. बरोबर. सो हो जो कांगारू केअर सांगलो डॉक्टर बरो विस्कटावन सांगलो म्हाका दिसता खूब आवडलें की ज्या पद्दतीन सांगलें की जेन्ना आवयन ताका आपले म्हणजे सगळे कपडे काडून ताका छातयेर घेवपाचे आणि म्हणजे बेबीचे बी कपडे काडून सो दॅट देर इज स्कीन टू स्कीन म्हणजे कातीचो काती कडेन स्पर्श जावपाचो आणि तांचो टेम्परेचरूय रेग्युलेट जावपाक बरें पडटा. ताका जितको बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर जाता तो तांकां मेळटा आणि हातून ताची शक्ती वचना. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी हें जाल्ल्या कारणान दोन गजाली म्हत्वाच्यो सांगल्यो की बेबीक एक सेक्युअर फिलींग येता की आय एम अंडर प्रोटेक्शन, आय एम कवर्ड. बरोबर. म्हणजे आमी म्हणटा कवच जाका म्हणटा ते कवच म्हाका आसा. आवयकूय असो बॉन्डिंग डेव्हलप जाता की म्हजे भुरगे म्हजे बरोबर आसा तेन्ना ऑल हर बॉडी कॉन्फिडंट जाता आनी ऑल हर हॉर्मोन्स कम टू पिक्चर विच आर बेबी फ्रेंडली. सो दॅट तेचो जो म्हणजे ताका डिस्करेजमेंट किंवा हें आसा ते सगळें वता आनी ती आपले सगळे त्रास सुद्दां विसरता आनी शी ट्रायज टू डेव्हलप दॅट बॉन्डिंग वीच हेल्प्स इन प्रॉपर ब्रेस्ट फिडींग. बरोबर. हे सगळे जेन्ना पळयता डॉक्टर म्हाका दिसता बरेचशे आमी विशय कवर केल्ले आसा. तरी पण अशें वचच्या पयलीं एक प्रश्न विचारता तो म्हणजे भुरग्याक दोतोरा कडेन व्हरपाची संवय केन्नाच्यान म्हणजे एज अ नीड कारण कशें फॉर आमी एका म्हयन्यान आपयतातूच पण मागीर तांचें वॅक्सिनेशन हें एक जनरल म्हणजे थोडक्यान सांगात कित्याक जाणां आतां वी आर नॉट गोइंग टू कवर अबाउट वॅक्सिनेशन एज सच. बरें सर. सो डेव्हलपमेंटल फॉलोअप म्हणटा आमी ताका म्हणजे क्लोज बारीक नजर दवरतात भुरग्याचे डेव्हलपमेंटाचे. आता काय गोष्टी आवय बापायक इतल्यो सहज कळना सो ते किंवा ते कळटा म्हणल्यार लेट कळटा. ओके आता बसना जालो बेबी तरी सुद्दां दे वेट एंड जेन्ना बेबी चलना जाता एट 1 year तेन्ना मागीर दे गो टू द डॉक्टर. सो दॅट इज व्हेरी लेट बिकॉज इफ यू डू अर्ली इंटरवेंशन ऑल दोज प्रॉब्लम्स कॅन बी कवर्ड. अँड NICUतल्या भायर येयल्ल्या बेबींक किंवा प्रिटर्म बेबीजांक हे प्रॉब्लम जावपाचे चड चान्सीस आसता. सो डेव्हलपमेंटल फॉलोअप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देम अँड इट हॅज टू बी डन इनिशियली वन्स एट 7 days, एट 1 month, एट 3 months, एट 6 months, 9 months, 1 year, 1.5 years and then yearly till 6 years. आता तांकां दिसता की एकदां भुरगे चलपाक लागले की जालें बट देर आर अदर इश्यूज वीच कॅन कम अप लायक लँग्वेज इश्यूज, कॅल्क्युलेशन प्रॉब्लम्स जे स्कुलान तांकां अफेक्ट जाता. सो आयडियली डेव्हलपमेंटल फॉलोअप हॅज टू बी कंटिन्यू 6 years. माझा डॉक्टर आयच्या कार्यान बरेचशे म्हणजे बेसिक जरी अशें आमी म्हटलें तरी पण खुबशी खबर नाशिल्ली माहिती आमी लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केला. हाची सगळ्यांचो तुमकां फायदो जातलो. एक बरें भुरगें म्हणजे समाजा खातीर एक बरो आमी वी आर क्रिएटींग एसेट्स टू द सोसायटी आणि अशीच मोख तयार मनाची दवरून आणि सगळ्यांचे तुमचो सहभाग आणि ह्या पद्दतीचे बरेच लोकांचे जे समज आसा ते वाडोवचे. स्पेशल म्हणजे अगेन आय एम सेईंग की ह्या सगळ्या खातीर डॉक्टरांनी मुद्दाम वेळ काडून आमच्या बरोबर स्टुडंट आयलो ही आमकां मोलादीक माहिती करून दिली. ह्या खातीर जे आमचे सगळे पळोवपी आसात हॅलो डॉक्टर तांच्या वतीन आणि डॉक्टर आमच्या ऑर्गनायझींग टिमीच्या वतीन म्हाका आजांचो देव बरें करूं. नमस्कार.
बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका बाबा अरे राव राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा होय वखद घे हा. टायमार घे विसरशी घेता नाजाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया सायबिणी करता राव 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 आता कितें हे घे आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं अरे राव 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 हे घे आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख दवर ते सकल हा? बिल दी जाले खुल्ले अशें कशें गोंय सरकाराची करामत एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप मागीर UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप फक्त जाय ते इंटरनेट ते तर आमचे कडेन आसाच तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक व्हॉट्सॅप युट्यूब हातूंतच आसता आ म्हणल्यार आमी दोगांय तशें जाल्यार सोमतें हे उदकाचें बिल हांगा हाडटे हांव भरता आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरीत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही आता सगळ्या ऑनलाईन दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.